कार्यकर्ते तसेच जे दक्षिण गोवा जनरल सेक्रेटरी जयंत जाधवजी जे रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन सुद्धा असतात, वास्को रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन असतात. आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण एकूच की कांय दिसा पयलीं काँग्रेसचे जे अध्यक्ष आसा गिरीश चोडणकर हांणी एक अबायड एक स्टेटमेंट केल्लो. आतां सध्या कशें आसा की ऑपोजिशन पार्टीज गोंयांत ज्यो आसा त्यो सगळ्यो इतल्यो फ्रस्ट्रेट जाल्ल्यो आसा. ज्या तरेन आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी 12 वर्सां फाटली जो विकास ह्या देशान केल्लो आसा आनी तांच्या ह्या विजनाच्या हातूंतल्यान गोंयांक इतले बेनिफीट जाल्ले आसा, गोंयान इतलो विकास जाल्लो आसा आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान फ्रस्ट्रेट जावन जे गोंयकारांनी फाटले 3 फावटी भारतीय जनता पक्षाक प्रेम जे दिल्लें आसा त्या हातूंतल्यान ऑपोजिशन हें गोंयांत ना हें आज दिसून येता. आनी त्याच हातूंतल्यान खंय तरी आपली राजकीय एक्झिस्टन्स जें आसा तें खंय तरी साबूत दवरपाक लागून आज गिरीश चोडणकर सारके जे ऑपोजिशन पार्टीचे अध्यक्ष आसात ते खंयच्या खंय परळटात. आनी पयर ताणें एक स्टेटमेंट केलें की भारतीय जनता पक्षान खंय सालसेटीन एक सेक्युलर पक्ष ताका खंय 100 कोटी रुपया दिल्या. हांव फक्त इतलेंच विचारपाक सोदतां गिरीश चोडणकराक की फाटली इतली वर्सां 2018 ते 2022 पर्यंत गिरीश चोडणकर हो काँग्रेसचो अध्यक्ष म्हणून कितले केल्लो तांच्या पक्षान, तेन्ना जितले तांचे ऑफिस बेरर्स आशिल्ले आनी आज सुद्दां जेन्ना गिरीश चोडणकर अध्यक्ष जाला ताच्या नंतर कितलेशेच ऑफिस बेररांनी स्वता तांचो जो फाटलो अध्यक्ष आशिल्लो फॉर्मर प्रेसिडेंट आशिल्लो तो सुद्दां खंय तरी सायडलायन जाल्लो आसा. तांचे कितलेशेच ऑफिस बेरर आज रिजायन जावन सायडीक बशिल्ले आसा. हें कित्याक लागून म्हणल्यार एक अध्यक्ष जालो की पार्टी मजबूत करपाक लागून अध्यक्ष जाता. हांगा हें उलटें जाल्लें आसा. जेन्ना कोण अध्यक्ष जाता तेन्ना त्या पार्टीचे ऑफिस बेरर रिजायन करून सायडीक बसता. 2018 ते 2022 पर्यंत गिरीश चोडणकर जेन्ना अध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना कितली डिफेक्शन जाली आनी ती कित्याक जाली हें ताणें उत्तर दिवचें. म्हळ्यार हेजो अर्थ असो जेन्ना जेन्ना गिरीश चोडणकर अध्यक्ष जाता तेन्ना काँग्रेस पार्टी ही वीक जाता. आनी ह्या हातूंतल्यान हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की गिरीश चोडणकर जेन्ना अध्यक्ष जाता तेन्ना काँग्रेस पार्टीन कितें बरें केल्लें आसा ऑपोजिशनाचें. आज त्या ऑपोजिशनाक लागून सगळ्याक ऑपोजिशन अलायन्स करपाक भोंवता. आज खंयचीच पार्टी तांच्या वांगडा येवपाक तयार ना. हें कित्याक लागून स्वता काँग्रेस पक्ष हांवें फाटले प्रेस कॉन्फरन्साक म्हणिल्लें की काँग्रेस पक्षाचें सद्या अस्तित्वूच काबार जायत चल्लां आनी काँग्रेस पक्ष ही एक रिजनल पार्टी जावन बसतली. आनी म्हाका दिसता हें खऱ्या अर्थान गिरीश चोडणकर हांच्या नेतृत्वा सकयल जातलें अशें म्हाका अपेक्षा आसा. आतां आनी एक मुद्दो असो आसा की गिरीश चोडणकराचें नेतृत्व जर इतलेंच खंबीर आसत अशें काँग्रेसीक दिसता आसत जाल्यार इतले ऑफिस बेरर तांचें रिजायन कित्याक केलें हाचें उत्तर काँग्रेसीन दिवचें आनी गिरीश चोडणकरान दिवचें. ताच्या नंतर 2022 जेन्ना गिरीश चोडणकर अध्यक्ष पदावेल्यान रिजायन जालो म्हळ्यार तें ताच्या पयलीं सुद्दां खूब फावटी ताणें आपूण मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. मागीर ताच्याच लिडरशिपा अंडर काँग्रेस सरकार इतल्या फावटी सकयल पडलां. मागीर ताची लिडरशीप कितली इफेक्टीव आसा हें काँग्रेस सरकारानूच सांगचें, काँग्रेस पार्टीनूच सांगचें आनी ताणें स्वता सांगचें. म्हाजो म्हणपाचो हेतू इतलोच आसा की भारतीय जनता पक्षाचेर एक बोट दाखयता तेन्ना बाकीची 4 बोटां ही आपल्याचेर आसता हें ताणें समजून घेवचें. हांगा भारतीय जनता पक्ष हो 14 कोटी कार्यकर्त्यांचो पक्ष आनी कार्यकर्त्यांतल्यान अध्यक्ष आनी बाकी सगळे ऑफिस बेरर्स हे हांगा नेमणूक केली गेली वता. आज जर आमी पळयतात की खंय तरी दुसऱ्या स्टेटीन इलेक्शन ना म्हणून हांगा कोणाक तरी अध्यक्ष केला आसत काय हो एक क्वेश्चन मार्क जाता. आज आमी जेन्ना भायल्या स्टेटीन इलेक्शन नासता तेन्ना हांगा अध्यक्ष जाता आनी जेन्ना भायल्या स्टेटीन इलेक्शन जाता तेन्ना हांगचो अध्यक्ष थंय वता. हें अशें आसा काय काँग्रेस पक्षाचें? खंय तरी रिहॅबिलिटेशन
मेथड जे आसा ते काँग्रेस पक्ष हांगा करता काय हाचेर विचार जावचो पडटलो. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचेर जेन्ना आमी उलयता तेन्ना एक याद दवरपाक जाय की भारतीय जनता पक्ष हो 14 कोटी लोकांचो पक्ष आसा, कार्यकर्त्यांचो पक्ष आसा. गोंयांत भारतीय जनता पक्ष हो 4 लाख कार्यकर्त्यांचो पक्ष आसा, 4 लाख मेंबरशीप आमची आसा. आणि ह्या सगळ्यातूंतल्यान जेन्ना तुमी खंयच्या पक्षाचे अशे खंयच्या खंय स्टेटमेंट करता तेन्ना तुमी त्या 4 लाख लोकांचो अपमान करता अशें म्हाका दिसता. हें करचें न्ही आनी हाचो निशेध करपाक लागून आतां आमी हांगा जमिल्ले आसा. आज तशेंच पळोवपाक वचत जाल्यार नॉर्थ इस्टाक कितें जालें, तामिळनाडून जेन्ना विजय सीएम जालो तेन्ना विजया बरोबर खंयची पार्टी आशिल्ली, फक्त विजय एक सिंगल रुलींग पार्टी जाली म्हणून ताच्या वांगडा धांवप जाय. म्हणजे ज्या हेजेर 10च्यानी वयर आमदार येतात थंय 4-5 काँग्रेसचे आमदार कोणाक लागून आयले हें हाचो विचार जावपाक जाय. आनी इफेक्टीव लिडरशीप म्हणून तुमी हांगा गोंयांत अध्यक्ष म्हणून ताची नेमणूक करता आनी तो भारतीय जनता पक्षाचेर कितें फरक आसा हें बरोबर न्ही. म्हाका दिसता चडशा हातूंतल्यान ज्यो ताणें आपल्याच्यो ज्यो केसीस आसात तातूंत ताजेच अलायन्स प्रकारचे आतां ताच्या फाटल्यान धांवता अलायन्स करपाक लागून ताणें एकदां म्हणलें की खंय तरी कोणे तरी पोकळ्यो विकल्यो आनी पयसो केलो. कोण तरी तो त्या पुलीस जालो आनी ताणें पयसो केलो. हो कोण तो पयलीं फायंड आउट करा. आनी म्हणून म्हणटा भारतीय जनता पक्ष हो एक नितीमत्तेचो पक्ष आसा. आमचे माननीय अध्यक्ष श्री दामू नाईक आसत किंवा आमचे बाकीचे ऑफिस बेरर आसत हे पक्ष कामा खातीर खूब झडटात. आमच्या कार्यकर्त्यांक लागून आज आमच्या हांगा सरकार आसा. आनी म्हाका दिसता की आज ह्या तरेचे जे 100 कोटी खंयच्या तरी सेक्युलर पक्षाक लागून दवरल्या आमकां गरज ना. खंयच्याच मतदारसंघात आमकां गरज ना. आमच्या प्रत्येक मतदारसंघात कार्यकर्ते आसा आनी आमी प्रत्येक मतदारसंघात आमच्या कार्यकर्त्यांक जर हेच 100 कोटी जर म्हणटा आमी धरून चलया 100 कोटी आमकां 100 कोटी कित्याक मोडपाक जाय 8 मतदारसंघाक लागून. एक सिंपल लॉजीक आसा. मागीर हें अशें जातलें तशें न्ही. हांव तुमकां एक लॉजीक सांगता की आमी प्रत्येक कार्यकर्त्याक थोडे पयशे दिले आनी तुमी इलेक्शन लड म्हणून सांगता जाल्यार आमचे कार्यकर्ते बिंदास थंय जिखून येवपाक शकता. आमी 27 30 मतदारसंघ हे भारतीय जनता पक्ष मिनिमम जिखतलो अशें आमचे माननीय अध्यक्ष श्री दामू नाईक तशेंच आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगिल्लें आसा. नक्कीच भारतीय जनता पक्ष 2027 30+ सीट्स निवडून भोवमतान जिखतलो ह्या गोंयांत आनी परत एकदा भाजप सरकार जातलें इतलें सांगता. आनी हांव मान्य जयंत जाधव हांकां विनंती करता ताणें रिपोर्ट करता. धन्यवाद सुदेश. आमच्या मदीं करिना शिरोडकर कावन्सिलरी पाविल्ली आसा. आयज आमकां सगळ्यांक लक्षांत हास्यपद म्हणजे गिरीश चोडणकर जो एका राती भितर अध्यक्ष जाता. आदल्या अध्यक्षाक खबरूच ना की आपूण अध्यक्ष ना म्हणून. ऑफिस बेरांक खबर ना. दुसरे दिसा धडाधड ते राजीनामे दितात. तेंचो MP साऊथ गोवाचो म्हणटा की आय वॉज नॉट कन्सल्टेड म्हणून. म्हणजे हो पक्ष काँग्रेस पक्ष खंयच्या वाटेन चल्ला ते तेंच्यांनी ठरचें. ग्रँड ओल्ड पार्टी म्हणटात ते ज्याचो लिडर राहुल गांधी त्याच्या अंडर 99 इलेक्शन्स ते हरल्या आणि कसल्या पक्षाचो हो अध्यक्ष सांगता 100 कोटी. ते हास्यास्पद आसा की तेकाय खबर आसा की तेजेच फुटून गेले आमदारांनी कितें म्हटलां की हेणे तिकेटी दिवपाक पयशे घेतले. तामिळनाडूनय तोच एलिगेशन आसा. सगळे कडेन एलिगेशन आसा. हे सगळे फ्रस्ट्रेशन कित्याक तेका खबर आहा की येणाऱ्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीच्या 27 30+ सीटांनी जिखतले. आयज डॉक्टर्स डे म्हणून सगळ्या दोतोरांकी अभिनंदन. आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वात ज्या सरकारान गेली 15 वर्सांची उदरगत केला आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदीजी यांच्या अंडर जी प्रगती केल्या गोंयांत 12 वर्सांत जे डेव्हलपमेंट जाला ह्युमन डेव्हलपमेंट आसत किंवा प्रोजेक्ट्साच्या बाबतीत जर आमी काणकोणच्यान सुरू करत जर मनोहर पर्रीकर बायपास जायत मागीर आमचो कुठ्ठाळेचो पूल आयज साऊथ गोवांतल्यान हांगा पणजे पावपाक वास्कोच्यान मडगांवच्यान 25 मिनटां पावता. हे डेव्हलपमेंट जाल्ली आसा. हांगा अटल सेतू आसत मागीर पर्वरीचो पूल आसत ग्राउंड्स आसत हे सगळे डेव्हलपमेंट भारतीय जनता पार्टी आयला. मनोहरभाई पर्रीकर 2001 मुख्यमंत्री जाल्ले त्यावेळी दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना आमी सुरू केली आणि ही सगळी सुरू केल्ली असताना अजून ती स्कीम्स आमची चालू आसा. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना आसत किंवा दीनदयाल महिलांच्या खातीर सगळ्यांच्या खातीर आरोग्य योजना आसत.
ग्रह आधार असत, हे सगळे अंत्योदय तत्वाचेर भारतीय जनता पार्टी आयज चलता. पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामाप्रसाद मुखर्जींची शिकवण घेऊन चलता. आमचे आदरणीय आमचे प्रदेशाध्यक्ष श्री दामूबाई नाईक यांचे खंबीर नेतृत्व असा, दोतोर प्रमोद सावंतांचे खंबीर नेतृत्व असा, सगळे मंत्री आमदार बऱ्यापैकी काम करता. म्हणून तांकां दिसना की आयज भारतीय जनता पार्टीत 27 30 सीट घेता म्हणून कितें तरी वातावरण निर्माण करप. पण त्यांच्याच कोण तरी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाक मोर्चा व्हरता, थंय हो ताका नाकारता, ते काँग्रेसीचे न्ही म्हणटा. हे ह्यांच्या मदीं धुसफूस सगळी चल्ल्या. म्हणून खंय तरी ते डायवर्ट करपा खातीर असले गजाली तो उलयता. त्याने असले गजाली उलोवची न्ही आनी भारतीय जनता पार्टी ताका किंमती घालिना. ह्या बाबतीत सगळ्या दृश्टीन भारतीय जनता पार्टी उदरगत करिता, एज्युकेशन सेक्टराचेर असत, कित्यार असत, ह्या खातीर आमी अभिनंदनय करता आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि दामू नाईक यांच्या नेतृत्वाक. धन्यवाद. I would like to thank the print and press media for coming and covering our press today. And I just want to say one statement that a party which does not have any unity cannot question the party who has people and karyakartas at grassroots level. And I would like to thank you all that you all have come and covered our press. Thank you. किती क्वेश्चन असतात? ते स्टुडंट डिफेक्टराचेर उलयले तुवें. डिफेक्टर तेन्ना फुटले काँग्रेसीच्या, तेजो तुमकां मत जाय जाल्यार तुका तुका फायदो जालो. जाल्यार कित्याक ते फुटले तेजेर थारता? ना 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 कशें आसा हांव एक सांगता. डिफेक्टर फुटले कित्याक फुटले? आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विजन, हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंतांचें काम हें इतलें बरें जातालें की प्रत्येक पूर्ण गोंय हें आज एक विकास जावचो हें सगळ्यांच्या मनान आसता. आतां हो जो विशय आसा तो तुमी तांकां विचारचो पडटलो. म्हाका दिसता एक पार्टीचें धोरण, एक आमकां एक संघान आमकां एक पद्दती आसा, आमी बिगडलो तुमी बिगडा. बिगडलो म्हणल्यार बिगडलो न्ही, आमी घडलो तुमी बिगडा. पूण आमचे कडेन आतां आमी घडयता. भारतीय जनता पक्ष असो पक्ष आसा जो ज्या तरेन रो हितून येता तांकां बरें पॉलिश करून घडयता. आज आमचे बरे बरे कार्यकर्ते त्या हितून वयर सरता. तुमचें एक एलिगेशन आसा की तुमी पयशे घेवन तांकां भितर घेतल्या म्हणून. ना ना हें जें आसा हें एलिगेशन आसा आनी नक्कीच म्हाका दिसता जे सरकारान आसता, पावरान आसता, तांकां म्हाका दिसता विकास हो एकूच ध्येय आसता. Thank you. Thank you. Thank you very much. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.